हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. कशी हाय सगळी? आणि फ्रायडे एक्चुअली हांवें मॉर्निंग इल्लेशें शूट केलोलें आमगे ब्रेकफास्ट. सो आमी ब्रेकफास्टानू पॉड काडलोलें. एक्चुअली हे गोंय आसता आमी जायत खातालीं, पूण बॉम्बे सुबेज करपा वचनाय कित्याक ते तांदूळूय आसपा जाय न्हू गोंयचे भाताचे. ते मुगे एक्चुअली खावपा जालोले, पूण हांवें ते म्हाका मँगलोर रायस आहलोले तेज काडलोले. हांव नको कितें जालें तें मिस्टेक एक्चुअली फर्स्ट मुगे मातशें दोन सारके जावं नाय फुटोले. म्हाका स्वता मातशें पातोड जालें जाल्यार कोण जाणा सारकें खबर ना म्हाका. पूण मागीर तेजे उपरांत सगलें जालोलें बरें. हो मुगेलो ऑल टायम फेवरेट ब्रेकफास्ट. म्हज्यान सकाळीं खावपा आता, सांजे चायेकूय खावपा आता ते भाशेन. ते म्हाका इतू लायक पयलीं आमगे मामी कोत्ता आमकां इस्कला वयता दोन मिनट बरें करून दिता ती आमकां सकाळींचे. आनी तेजे भूक लागनालोली बीन एशें कोन्न ते म्हाका आतां हेजे तांदूळ न्हू भाताचे तेजे भूक लागना सुबेज. सो आमी बरें एन्जॉय कोत्तालीं सगलीं आमी इस्कला वयता ते जाणा. तो हांवें थोडेशें भाजलोलें आमकां आनी चाव आनी हें खायलां आमी सकाळीं ब्रेकफास्टाक. आनी तेजे उपरांत हांव सारकें मागीर बिजी उरलें कित्याक आमगे नॅक्स्ट डे ट्रॅवल आहलो न्हू ताका लागून म्हाका पॅकींग बा करपा जाय आहलोलें. आनी मागीर म्हाका शूट करूं मेळ्ळो ना कांय कित्याक हांव भायरूच सरलें आनी मागीर घरा कडेन सुबेज काम जालें ताका लागून हांवें कांय करूं ना. मागीर च्या बीन पिला आमी आनी सगलीं आपआपणागे कामां लागोलीं तेजे उपरांत. हांव न्हू आयज सकाळच्यान सारकें सुबेज बिजी उरलें कित्याक आमगे फाल वेकेशन स्टार्ट जाता आनी टू माय फेवरेट प्लेस वीच इज इन गोवा. गोवा मुगे फेवरेट डेस्टिनेशन, बेस्टस्ट डेस्टिनेशन. आमच्या म्हणपा आतां हांव गोंय वचपा हॅप्पी जाता तितूलें आनी हूंय हॅप्पी जायना. सो दॅट इज माय फेवरेट प्लेस एंड आय फील दीस इज द प्लेस वेर आय बिलोंग. सो आयज हांव दीसभर बिजी उरलें आमगे पॅकींग बा करपा जाय आहलोलें सगलें. लास्ट मिनट म्हाका भायर सरोंकूय पडलें मातशें शॉपिंगाक. आनी मागीर आतां मुगे रोगलें रेडी जालां पॅकींग बी कोन्न. आनी आयज आमकां मातशें बेगीन न्हिदों पडटलें कित्याक फाल्यां अर्ली मॉर्निंग ड्रायव आहा आमगेली. 5 o'clock भायर सरपा म्हूण प्लॅन केला, पूण चोया कितल्यान भायर सरताय तें. मागीर तुमकां फाल्यां मुगे ट्रॅवलींग दाखयतलें. सो आतां डायरेक्टली फाल्यां सकाळीं मेळया. आतां थिंगसर येय तुमी हेल्कनाक तो कितलो बिजी आहा आपणागेले टॉयज पॅकींग करपा. तो मुगे 2 दीस जाल्यार फाटीं लागोला आपणा खंय सगळे टॉयज आपणागे गोंय व्हरपा जाय. आनी तेणें आपणागेलें एक सेपरेट बॅग रेडी केलां ब्लॅक कलर. सगलें हांव नॉक पासून खंयचे टॉयज भरल्याय ते तेणें. आनी ते बॅग काडून तो सुटकेसींग घालता. हांवें म्हणलें ओके बेश्टें म्हणल्याक आपूण हांवें मागीर ते टॉयज अर्दे काडून तेगे धाकटें बॅग केलें कित्याक सुबेजूय मागीर प्लेस आसना न्हू ताका लागून. सो हिंग न्हू आमी अर्ली मॉर्निंग अरावंड 4:50 आमी भायर सरलोलीं फ्रॉम अंधेरी कित्याक सकाळीं गेल्यार मातशें ट्रॅफीक उणें जाता ताका लागून आमी बेगीन भायर सरलीं. सो आमगे हालीं कॉफी बा पीन आमी भायर सरलीं.
आमी न्हू सदां गोंय वयता आसतना एक्चुली चडशें सावथां वयत जाल्यार आमगे मामगे घराक वयत जाल्यार आमी कोल्हापूर रोड घेताय सदां एवरी टायम मोस्ट ऑफ द टायम आमी थंयच गेलो हा रूट कित्याक ते रूट मातशें आमकां बऱ्या पडटालें कित्याक डिवायडर सिस्टम आनी टेंशन नासलोलें सुबेज आमी न्हू हे पाटी NH66 केलोली तो ओल्ड हायवे बस बीन वयताली न्हू पयलीं बॉम्बे ते सायड दिसान आमी येयलाय आनी हो सनरायज चोयाय तुमी आम हालीं गोंय येताय त्या दिसा हो सनरायज आमकां चोवपा मेळटा हे रूट एक्चुली आमी लास्ट डिसेंबरान गोंय येयले ते दोणो आमी फ्रॉम गोवा टू बॉम्बे असो आमी वयता आसतना हे सायडीनू गेलोली कित्याक आमी वयता आसतना मॅप आमकां हेंच दाखयतालें तेदो आमकां कळ्ळें की हिंग ते सायडीन ट्रॅफिकूय सुबेज आसना आनी जायत कडेन रोडूय बरें आहा पूण थोडे कडेन काम चालू आहा आजून पूण इट इज बेटर म्हणजे स्मूथ ड्रायवींग आनी मे बी अ शॉर्टकट ऑर समथींग दॅट वे सो हिंग आम ऑलरेडी हिंग घाटसाचें हांव म्हाका खबर ना एक्चुली हांव हुंयचे कडेन तें हुंय तरी एक घाटसाचें आम वयर आहलोली थिंगा एक्झॅक्टली म्हाका खबर ना हुंयचे कडेन पावलें ती पूण ओवरऑल इट वॉज अ गूड जर्नी आनी आम अर्ली मॉर्निंग बसलें म्हणजे आनी स्मूथ जालां Elkin, come here. Hiding. For what you stop now? For breakfast? Yeah. You backward. You stop for breakfast now? Mama, I think you backward. Yeah. We'll stop now. आता आमी स्टॉप जालो मागीर आमगे फर्स्ट ब्रेक घेयलो आमी ब्रेकफास्टाक सो आमी ब्रेकफास्ट करून मागीर भायर सरतली इंसान नाही तुमकां म्हणलो न्हू आमगे 5 o'clock भायर सरपा प्लॅन आहा म्हणून आनी पूण एक्झॅक्टली आमगे सेम टायमाचेर जालें पूण आमी 5 o'clock पयलीं भायर सरली म्हाका आतां 5-10 मिनटां आसतना आमी भायर सरलोली आनी स्मूथ आहलोली आमगे रायट कित्याक सकाळीं ट्रॅफीक आसना हिंगा भायर सरपा बरें अर्ली मॉर्निंग मागीर चड लेट भायर सरता चड ट्रॅफीक मेळटा ताका लागून आमी आतां आमगे फर्स्ट ब्रेक घेयन हिंगा आतां आमी ब्रेकफास्टाक थांबलाय आनी चोया मागीर गोंय कितलें पावता हिंग आमगे ब्रेकफास्टा हांवें मिसल पाव घेयलोले आनी म्हगे हजबंडान डोसा घेयलोले एलकन ना तरी ट्रॅवलिंगा सुबेज कांय खावंकू ना कित्याक ताकाय मातशें लागोता सो तो कांय खावपा वचना सुबेज सो आमी हिंगसान अरावंड म्हाका सुद्दां आमी 9:30 आमी हिंग न्हू पेट्रोल घालपा डायरेक्टली खनकावली थांबलोली आनी थिंगसान मागीर आमी डायरेक्ट आनी मोद्यान खूंय थांबोनाय जेवणा बीन कित्याक ब्रेकफास्ट इतलो हेवी आहलोलो सो आनी खूंय थांबोनाय डायरेक्टली पावले आनी पावताय जाता तूं बेगीन पावता तूं आमकांय बरें आनी फर्स्ट टायम आमी इतू बेगीन पावलाय की आमी म्हाका सुद्दां बिफोर 4 o'clock आमी घार पावली कित्याक हे रोडूय बरो आहलोले आनी बेगीनूय भायर सरलोली न्हू सकाळीं थिंगसानू ताका लागून सो दीस वॉज ऑल अबावट आवर ट्रॅवल एलकन केडोन काय वचोन घराको मामी मेळपा रावतालो ऑफ 11 hours आमी पावलीं ऑलमोस्ट घरा आनी थंय आमकां आतां एंट्रन केलां भितर वचपा आतां आनी तुमकां आतां मामी दाखयता ती इतू एक्सायटीड आहा आमी गोंय येताय म्हणल्यारू ती सगळे कितूले रांदून दवरता ते आमकां खबर ना कितूले रांदून दवरता आनी कोण आनी चिकन केलोलें आनी कितें कितें केलोलें सगळें रांदून दवरलेलें सो आतां ती भायर सरता आतां ती सारकी एलकना मेळपा एक्सायटीड आसता सगळें सद्दां आमी गेली म्हणटरी ती सारकी हॅप्पी जाता
तुम चिंतली न्हू हो पावस कितकून पडटा म्हण हिंगा सडनली तो पावस न्हू ती काराचे उदक माता तेगे फर्स्ट थिंग ती तेशें कोता आमी येयली की ना सगळे ती भितर सरली ती काराचे पयली पायप बांद उदक मारता आख्खे ती तेगे रिच्युअल म्हाका दिसता सद्दां कोत ती आनी चोय आतां हेल्कना मेळटा हाय बाबा कशा आहे तुम्ही पावली गोंया हें आमगे जेवण मामीन रेडी करून दवरलो तें कॅबेज भाजी चिकन शीत आनी कोडी आनी कितू फ्रूट फर्स्ट हेंचो जांबूळ गोंय हायला हे पाटी आतां आनी कित केलोलें हेंचो हिंगा कित कोन्न हें स्वीट केलोलें सगळें फ्रूट हाडून तें सगळें रेडी केलोलें थँक्यू फॉर वॉचिंग